तुका नावाटेलां सोबिया तुका दिन वाजतेलां धनिया महिमा तुझी देखली परती दया भोगली काळजांतावन अर्गां दिता अस्कत काय आदार खरो दिलो सदा विश्वासी इश्टो जालो मोगाची वर हर एक दिसा वतलो सुखा दुखान पावाती केलो अस्कत काय आदार खरो दिलो सदा विश्वासी इश्टो जालो तुका नावाटेलां सोमिया तुका दिन वाजतेलां धनिया महिमा तुझी देखली परती दया भोगली काळजांतावन अर्गां दिता तुका नावाटेलां सोमिया तुका दिन वाजतेलां धनिया आतां जेजू संगी भेटयता ही बली मानून घे म्हूण परता मोगेच्या बाबडे देवाक अर्घ दिव्या देव उपकार बाबड्या परबायचो दीस ताणें दिला रेतेच्या वर्ता सुवाळ्यार पवित्र राधीक मान करून मिसेचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो क्रिस्त रायाची महापरब संभ्रमोंक आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती क्रिस्त राया परी खालतेपणाचे सेवेचे व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणे दिता आमकांच त्याग करून पेल्याच्या गरजेंत आमी पावतना सोम्याच्या सेवेच्या आनी रायपणाच्या मिसावांत वांटेली जाता ही कृपा ह्या मिसा वेळार मागया मोगाचे बाळ आनी बेडीनो क्रिस्त राय आमचो मोगाचो हर एकल्याच्या मोगान बरयलो ताबा वाडचो न्ही हेरांक नाच करूंक आयलो न्ही हेरांच्या सल्वसां खातीर हर एका भुरग्याक आपणाच्या वेंगेंत पासलेन घेवच्या खातीर आयलो राय तो त्या रायची परब आचरण आमी करता आसतना वर्ती खुशी भक्ता संतोष भक्ता असलो मोळेसो न्ही खाकुदीचो आनी कणवळेचो राय देवान आमकां पावो केला त्या खातीर आमी आभार मानता आसतना देवाचो उपकार बावडटा आसतना आमचे काळजां मनां आमी नितळ करया त्या रायाक हर एका घडये आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत आमच्या जिवनांत सदांच येवकार मागया पवित्र ना तर आमची कूड पवित्र करूंक सम्या लागी मे बक्षणे मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरोन वायट धरून आनी बरें सरोन हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनतिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्पददा देव आमचे काकत करूं आमचे पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो सोम्या काकत सोम्या काकत काकत सोम्या काकत सोम्या काकत
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद कर तो बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रत्यया सर्पद आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मगाच्या पुता सगळा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचेर सगळे रचना संपण एकवटान नवे करून तुझी खुशी जाली देखून पथकाच्या गुलामपणांतले सुटलेले सगळे रचना तुझी सेवा सक्रिय करूंक आणि निरंतर तुका वाकणूक पावो म्हूण आमी प्रार्थीता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचन सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक चरयतलो आनी हांवच विशेव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकल्ल्यांक हांव पाटी हाडटलो घायेल्ल्यांचे घाई बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आशिल्ल्यांचेर दोळो दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्यां मदें मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो देवाचें उतर हें देवाची ओळखाण सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सोरो मेळटा थंय तूं म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सोशी
म्हाका तूं आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय तुजो दांडो आनी बेस आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मया म्हजे थंय आसतली आनी सरीसपराच्या घरान हांव सदां कालची येतलो सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता जशें आदाम थंय सोमेस्त मरतात तशें क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेदवा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरीच मरणस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक शेकी स वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पुतूच स वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक काल जातलो अशें देव सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचें उतर हें देवाची ओळख उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचे नावी येता तोच देवसा आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंदसा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसूं तुमचे सोबे असो सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो काय सौम्या मनशापूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त मनशांक तो धुवन वांटे करतलो जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगता आपल्या महिमेन येतस
आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त पर्जा ताच्या समोर जमो जातल्यो आनी गवडी बकड्यांक बकऱ्या थावन वेगळी करतात तशें समेस्त मनशांक एकामेकाक तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आशिल्ल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यान संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परको आसलो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तर ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदळा सुम्या आमी तुका भुकयल्लो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिलें, केदळा तुका तानेल्लो पळयलो आनी तुका आमी पिवंक दिलें, केदळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिलें, केदळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिली. तो राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी म्हज्या अती ल्हान भाव भयण्यांक मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आशिल्ल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हजे दोळे मुखले शिरा पडल्यान देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससण्याच्या उज्यांत, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदीत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तो तेय ताच्या लागीं विचारतले, केदळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखलो, परको पिडेस्त वा बंदीत आसलो पळयलो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भाव भयण्यांक मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हें वेतले सासणाच्या केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले सासणाच्या जिविताक सुखाक. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वर्साचो 11सो आयतार आनी येवच्या आयतारा जावन लितर्जीचें वर्स दुसरें जाता. आनी ह्या 11च्या आयतारा आमी क्रिस्त रायाची, आमच्या रायाची परब आचरण करता. सामान्य जावन राय म्हणटाना ताच्या सांगात एक राणी आसा जाय न्ही गे, राणी आसता न्ही गे. तर आमच्या जेजूची राणी कोण? आमीन्स. हय, थोडे मोरी म्हणटात, थोडे आमीन्स म्हणटात. सोम्याचें रायपण ह्या संवसाराचें न्हय. त्या देखून कशें संवसारी रायाक एक राणी आसता आनी ते राणयेची स्वभाव आनी राणयेची दौलत ते सगळे वाडणीतात. त्या प्रमाणे आमच्या सोम्याची रायपण वाडणिल्लें ना. ताका राणयेची तसल्या संवसारी राणयेची गरज ना. ताचें राज जावन आसा, रायपण जावन आसा सर्गीचें. आनी तसलें रायपण आसतना ताका एक क्वीन जायचें म्हणून गरज पडली ना. आनी त्या देखून जेजू रायाची परब म्हणटा आसतना तो सामान्य तरान ह्या आमच्या लौकीक संवसारी राया बरी न्ही. संवसारी राय म्हणटाना ताका व्हडपण, ताका मान दी जाय, ताची ग्रेस्तगाय, ताचें सिंहासन, ताचें आस्थान म्हणटा आसतना जायते ताका लेखतात, ताका बऱ्या तरान पळयतात. ताच्या अंडर कितले जाण आसतात, ताच्या सकयल ताणें दिल्ले कितें ऑर्डर आसा ते सगळे जारी जातात.
पण सम्याचे रायपण हर एक लागी आपणावचें, हर एक लागी मोगान वेंगचें. त्या देखून तुम्ही सांगल्या प्रमाणे सम्याची राणी जावन आसा हो संवसारांत आसले आमी ताची भुरगीं. ह्या संवसारी भुरगीं ह्युमॅनिटी इज इज क्वीन. त्या देखून मनशापण आमी जियेत आसतना, मनशापण आमी सांबाळटा आसतना सोमी आमचो राय आनी आमी ताची राणयो. दादले जावं दी बायलां जावं दी आमी राणयो. कित्याक एका रायाक बापूर बायतारां मानून घेवची, रायान तांचेर बरी दिश्ट नदर घालून तांकां बरें सांबाळचें जावन आसा आमी. आनी आमी ताची मोगाची भुरगीं आमकां ताणें ताच्या मोगाच्यो राणयो करून घेतल्यात. मारिया म्हणली एकली तरणाटी इंटरनॅशनल विमानांत गगनांत सकी जावन आसली, एर होस्टेस म्हणटा आमी. आनी ही बापूर बायतारान आपलें काम करनासली, बरें जिवान तिचें आसलें, बरो सांबाळ तिका आसलो, संतोशान ती जियेतली. एक फावटी तें विमान तिणें पैण करचें गगनांत सकी जावन ढाका तें पावलें, बांगलादेशाच्या ढाकान. आनी बांगलादेशाच्या ढाकान तांकां एक 4 घंटेचो टायम आसलो. आनी ह्या वेळार तिणें चिंतलें हांव जिकें भायर वचून येता आनी पळया कितें शार कशें आसा. आनी तिणें भायर मेटांक घालना ती तिच्या दाव्याक गेली, उजव्याक न्हय दाव्याक वता आसतना तिका पळोवंक मेळ्ळें तेंची एक स्लम. आनी त्या स्लमा भितर वतना मोगाचें न्हू ल्हान नेण्टी नेण्टी भुरगीं, थोडीं व्हड चेडवां भुरगीं, कांय शिकप नासतना हेणें तिणें पडोवन आसलीं. तांची परिस्थिती पळोवन ह्या गगना सकेचें काळीज चूर चूर जालें म्हणयात. कित्याक असलें सिच्युएशन तिणें पळोवना. विमानांत जायते बऱ्या मनशां पळयलें आनी तिच्या जिवनांत जायते बऱ्या मनशां पळयलें, पूण जाल्यार कश्टांच्या कांय शिकप नासतना अनाथाच्या ह्या चेडवां भुरग्यांक पळोवन तिची झींट उडली. आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली हांव म्हज्या जिवनान कितें म्हणी साधन करन हांगासरल्या 100 चलयांक ह्या चेडवां भुरग्यांक शिकप दितालीं, तांकां उंचल्या मट्टाक हांव पायतालीं. आनी हे निच्यो करना भोवंक घेवच्या बदलाक परत ती विमानाक आयली, विमानांत सोडली आनी तिच्या तळाक ती फाटीं परतली. आयले उपरांत तिणें चिंतलें आतां ह्या भुरग्यांक 100 जाणांक शिकप दिचे तर पयशे जाय, कितें हांव करतलीं. धांवणेक हांव वचों जाल्यार म्हाका बरे पयशे मेळटले म्हूण तिका कळीत जालें. त्या देखून कशें हेर हॉस्टेस ती काम करन आसतनांत तिच्या उरिल्ल्या वेळांत तिणें जायतें प्रॅक्टीस घेतलें. कसलें प्रॅक्टीस? मॅरेथॉन, लांब धांवणेचें निरंतर प्रॅक्टीस तिणें केलें. सकाळीं वेळ मेळ्ळ्या वेळार बेगीच ती उठताली, आपलें काम तिरसोन धांवणेक ती लागताली. तशेंच केदळ तिका सकाळी विशेवचो टायम मेळटालो, त्या वेळार चिकेन धांवणेक लागून तिणें जायतें प्रॅक्टीस केलें आनी ती मॅरेथॉन धांवणेक लागली. मॅरेथॉन धांवणेक लागतना पयले दुसरे फावटी तिका कांय इनाम मेळोना, पूण तिसरे फावटी आनी ताचे उपरांतल्या सगळ्या धांवणेंत ती पयले स्थानां जिखून आयली. आनी हर एक मॅरेथॉनांत तिका जायतो बरो भोवमान मेळटाले, आयवज मेळटाले. आनी अशें निरंतर परिश्रमांत निरंतर प्रॅक्टीस करन तिणें जायते मॅरेथॉन भोवमान आनी ताचे सांगात येवचे पयशे आपणायले. आनी उपरांत त्या भुरग्यांक त्या गांवांत न्हय दुसऱ्या गांवांत व्हरून तिणें बऱ्यांतलें बरें एज्युकेशन दिलें. 100 जाणांक हांव दितालें म्हूण तिणें चिंतलें. उपरांत 200, 300, 400, 500, 600 लगभग 600 चेडवां भुरग्यांक तिणें उंचलें शिकप दिलें. कितलेंय ती शिकोवन दी, तांची परिस्थिती कितें आसली त्या परिस्थितींत तांकां उखल्लें आनी नव्या जिविताक तांकां पायलें. आनी ती भुरगीं एक फावटी तांचे एक संवाद चलतना एकलें भुरगें म्हणा लागलें दिस मारिया आंटी इज माय गॉड. तिणें म्हाका देव कोण म्हूण दाखोवन दिला. हिणें तिच्या जिवनांत कितलो सगरबीस करून आज आमकां हर एक लागी बरें शिकप दिलां, बरो फुडार दिला आनी त्या द्वारे आमी आमच्या जिवनांत वयर आयल्या. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, एन्स सोम्यान आमचे दोन आपणावचें आनी आमचे दोन आशेवचें. कित्याक सोमी म्हणटा म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयण्यांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आज आमच्या जिवनांत आमी कितलें बरेंपण हेरांक थंय आशेताव, कितलें बरेंपण हेरांक आमी करताव, कितल्या वर्ता
बऱ्या जिविताक तांकां पायतां हें जावन आसा सोम्याचें वर्तें मिसांव ताचें रायपण हें आमी हेरांच्या जिवनांत बरें करूंक अपेक्षुंचें. थोड्यांक एक संवय आसा हेरांच्या जिवनांत खेळचें, हेरांचें जिवन पिडार करचें, हेरांच्या जिवनांत दूख हाडचें आनी तांकां पळोवन आनी संतोश पावचो. सॅडिस्ट जायते जाण सॅडिस्ट आसतात, पूण आमी सॅडिस्ट न्ही. आमी जेजूची भुरगीं. आमी टू बी हॅपी, टू मेक अदर्स हॅपी. आमचें जिवन हेरांचें जिवन संतोशान भरूंक, संतोश करूंक. त्या देखूनच आमी आज दिल्लें तें आपण घेवया. मिसांव आमचें हेरांच्या जिवनांत बरेंपण हाडचें, तें जावन आसा मनशापण जियोवचें. त्या खातीर हांवें म्हळें एंटर ह्युमॅनिटी इज द क्वीन ऑफ जिजस. कोण सक्कडी ताच्या वर्त्या मिसावन वांटेली जातात, कोण सक्कडी ताणें केल्लें तें कार्या मुखार सुरू व्हरतात, कोण सक्कडी तेच्या उतरां प्रकार चलतात, कोण सक्कडी पवित्र बायबलांत आसली ती उतरां आपल्या जिवनांत कार्यगत करतात, ती जावन आसा ताची. आनी तो जावन आसा आमचो राय. आनी आमी तशें करतना आमी जातले हांव ताच्यो राणयो. त्या खातीर सम्यान दिलें सगळें बरेंपण आमी वाखाणया. त्या खातीर तोच आमकां एका कंतारान म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. तशेंच आमी करच्याक सम्याचें आपण घेवया. एक जाव्या सम्याच्या रायपणांत आमी ताचो संबंद जोडून सदांच तें जियोंक तो आमकां भागीदार करता. आमेन. सर आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. आमचो बाबार्थ आमी एका निजा देवात उसारया. एकच देवाक सतमंता सर्पददार बाप तो सर्गाणी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्या क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सरकाळा आदी बापातान जल्माला. देवातां देव उसवाडातां उसवाड करा देवातां तोच पलो करो देव तो देवातां सल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताजेरी सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडून पासत सगळ्यात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेळीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंच पिलतकाल ताका गुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेतलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जॉन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बाबाच्या उज्या बसला. जिवानी आनी मेळ्ळ्यांची मनसूब करूं येत. वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजवेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्मा म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता हांव लिप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समजर कर नमस्कार आनी महिमा पावो. बाबाच्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी धर्मधरी स्थापिल्ले सभेक सुस्पंता मातक्याच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता. मेल्ल्याच्या पुना जिवनपणा आनी सृश्टाच्या जिविता रावता. आमेन. मगल भाव भयणीनो बापर भायतरान सम्यान आमकां आपयला ताच्या रायपणाक. सदांच आमकां ताची मोगाची भुरगीं घर घेतल्यान आज आमच्या जिवनान आमी बरोवशान विसारलें खंडीत जावन पाव करतलो. त्याचोर त्या बावडतान आमी मागया. मोगळा बापा आमच्या पापा फ्रांसिसान आनी सोमेस्त गोवळ्यांनी तांच्या शिकोवणी आनी देखे वरवीं सोमेस्त भावार्थ्यांक उत्तेजनाचे जावंक आनी तुज्या पुता क्रिस्त रायाच्या अनुसरणान पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक जायसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकारभाऱ्यांक आनी मुखेल्यांक जाणवायेन आनी विवेकपणान भर. तांणी लोकांचे हक्कां सांबाळूंक न्यायनितीन कारभारपण चलोवंक आनी हर एकल्यांचे उदरगती खातीर वावरूंक जायसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त प्रायस्तांचेर पिडेस्तांचेर दुबळ्यांचेर गरजेवंतांचेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त रायाचो आशिर्वाद घाल. सोमेस्तांचे जिणयेन परत्यान संतोश दिसूं आनी हर एकल्यान थंय मोगाचे राज रुता जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूचे सताचे
नितीचे आनी मोगाचे राज विस्तारच्या खातीर वावरतल्यांनी नाणांतल्या अडखळींक आनी दोगदोण्याक लागून कश्टातना तूं तांकां बुजावण आनी शांती फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे हाय. ह्या येवकरिसाच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांतय भावार्थ सोडूंक आनी सदांच आमी क्रिस्ताची विंचलेली परजा म्हणल्या सूत्र खाल शेगुणी जिवीत बांदून हाडूंक जाय असची कृपा मागता बापा आमचे मागणे हाय. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा ह्या भुरग्यांचे तुजी मोळाची दिश्ट घाल. सदांच तुज्या रायपणांत आमकां पवित्र तरान सांबाळ. चडांत चड मापान बरी भलायकी आमकां दिवन सदांच वर्ते उत्तेजनचे भुरगे जावन हेरांच्या उदारगतेक आमी वावरिशें आनी बोवा परबायता उदारपणान आमचें जिवीत त्यागाचें आनी सक्रिपिसाचें जावन तुका मेस्वल्लें जावच्याक आमकां तूं निर्मी. सोची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. मोगाच्या भावेणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पता त्या बापा मानतात असलें जा म्हणा मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखातीर महिमेक आमच्या नक्की पवित्र गावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचे बक्षणे जोडून सगळ्या मनशां तुज्या वेगे धाडूं तुज्या पुताक ह्या संवसारा आमचे बले जावच्या तुवें धाडलोय ते बले आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पोस समेत राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक
देन वासोया बयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बाप्पा सरपद आणि ससनाच्या देवा सरकळे आणि सतय आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांव आनंदाच्या तेलान माकोन केलोय ससना याजाक आमचो आणि एकलोच रायसो रचनेचो शांतीचो निर्मळ बली करता ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आणि अशे मनशाकुळाची चडवण पासारली सगळ्या रचनेक आपल्या अधिकाराक हाडून एक सस्नेक आणि सर्वीक राज तुझ्या महिमे ताणें ओप्पोन दिलें राजसताचें आनी जिविताचें राजनितीच्या मोगाचें आनी सावस्कायचें देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर्त स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय ओन सर्गेन तुका जय बापा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परिचण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियान ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करोळचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Hobavarta sogo Jesu melo Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणासाणी पण जेवणपणास आमी भक्ती म्हणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंड आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रिथिवीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीठ पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरी देवाच्या माये सांगाता बागेवन जुज्या तिच्या पती सांगाता बागेवन धर्मदुता आनी सर काडे आसिसूच्या सांव फ्रांसिसान सांग क्लारा तुका मानविल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांधारणे वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोवा परबायतारान ताचे रायपण सदांची ओंचाक सम्यान दिल्लें ते प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गीच्या बागड आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशान अत्रक दिला आमकां तुज्या उदार ककुळीत सर पात काडले सुटे आनी सर आगारांतली वाठय सम्या जेजू क्रिस्तांत तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सवेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक समजेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांचो तुमचे सवे आसो. मोगान आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मगच्या बाबेणीन पळय आमचो स्वामी जेजू आमचो राय सदांच ताच्या मोगान आमकां वेंगसो पटलोवन धरचो आनी आमी पवित्रपणान जियेत आसतना अर्यकी आडकळीक खाण घालून आमची वाट सुडाळ करचो स्वामी होचो. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. राया जेजू मोजा देवा मोजा देवा मोजा सर्वा. जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा देवा मोजा देवा मोजा सर्वा. सर्व सोहा सोदून करो उसवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी देवचे उद्धार. जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा देवा
जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदूं बरी भलायकी तोच पयस म्हजो सोमिया दोन कर म्हाका बेगी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदूं करें जिवीत तोच जीव आनी जीवनपण म्हाका पावय सर्गाच्या जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सर्वेस्पर सिंहासनाचेर बसला सर्वेस्पर आपल्या परजेक आशिर्वाद दितालो आनी शांती फावो करतालो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सगळा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्या आज्ञा पाळो आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाजीक परबे दिसान जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंचे बेसणे वैभवान सारकें ताच्या राजा आमकां फावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. रायाच्या वर्त्या जतनेकाल सदांच जियोन तिस समृद्धी आपणावंक वसन्यात कैसा शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता कीर्त तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता. सोम्या मी वेता कीर्त तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या जोडून सर्गी कानात बेताव सोम्या कुरपे कष्टा दुखान तुजेर पावके मोकार सरता उरपे जियो मोगान सदानी ते पैसाटे लाव सकते वावरूंक सदा तुजे पासो समर्पित जीवन. सोम्या मी वेता कीर्त तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता.
आदर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुझो करता पुत्रांकडे पोरे जियेचा बाप महिमा दिता पाताक सांडून जिणे बदलून निजो कोरो करता सस्तीक जिवीत आमी जोडून आदार तुझो मागता सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांचो तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोडून घरांत तुज्या रावून संदेश तुजो पाडून आदार मागता मोगाळ पुता सवे अंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.